फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमाक तावन येवन जेजू सोंसची एकठावले आनी ताच्या सिसांतले थोडे मेल्या हातांनी मुडगे हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिसेव आनी सगळे जिदेव पुर्विल्ल्याच्या चाली पोरमोणे बोगोर बोगोर हात धुयल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्यार तावन येतोच नाले धुले शिवाय जेवूंक खावूंक बसोनात आनी सबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां आनी कळशे आनी काशाची आयदनां धुवप म्हणटच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली प्रमाणे तुजे सीस कित्याक चलनात आनी मेल्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण तांणी परतीपालून ताका सांगलें, इसायास तांकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांची काळजां म्हजेसून पयस आसात. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोळकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताच्या भितर वचूंक ताका मेळ्ळो करीशें ना, पूण मनशा भितरल्या वस्तू भायर सरून येता तेंच मनशाक मेळो कोत्ता. जे कोणाक आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. भितर तावन मनशाचे काळजांतलें भायर सोदता तें हें वायट चिंतनां, पोजडपण, चोरयो, खून, पोटवार, आपस्वादपण, खोटेपण, फुटकीरपण, कामचार, निर्दयकाय, चाडयो, घर, मुळकेपण ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो कोत्तात.